जेजूच्या पावलांनी चलूंक मानियोत आग्नेल आमकां एक नामणो हो आसा विशय मानियोत आग्नेलाच्या पुण्यतिथीच्या दिसाचो. जेजून आपल्या आपोस्लांक आपयले तेन्ना जेजूच्या आपोस्लांनी सगळें सोडून ताच्या फाटल्यान ते गेले आनी जेजून तांकां समुदायांत जिवंक एकेरीत आपोवणें दिलें. आनी ह्या समुदायांत 3 कार्यां प्रोफेताची, पाद्रीची आनीक राजाची जिवंक आपल्या आपोस्लांक आपयले. एकचारान आनी सहभागिलीपणान मानियोत आग्नेलान आपलें जिवीत तो जियेलो. गवळी कसो देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान तो जियेलो. तांच्या सुखांत तशेंच दुखांत मानियोत आग्नेलान वांटो घेतलो. जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक मानियोत आग्नेल आमकां एक नामणो. तर येवया, पिलार येवया. पाद्र आग्नेलाची 90 आनी 5वी पुण्यतिथीचो दीस मानूंक आमी सगळीं येवया. आनी कितें भाशेन पवित्र सभेन मानियोत आग्नेलाक आल्ताराचो मान दिवचे खातीर मागुया. ह्या मिसाची किरीत इंदेसावा डिएंड्रा दानियेला आझ्रियल आनी जल्मल्ल्या भुरग्याक बरी भलायकी मागता. डेनिस आनी सिबोला पेरीस मांदूर. मिनिनो आनी सोलोम आनी फॅमिलीक बरी भलायकी मागता. लिडा आनी जोया जुवांव वेली टावन.
जॉल्मा दिसा बरी भलायकी मागता सेवेरिना कोरिया वास्को. जॉल्मा दिसा बरी भलायकी मागता आंतोनेट रोजारियो डिकुना पारोडा. लेनार्ड बोरिया फुडारा पासत. स्टीफन आनी आना पिंटो हैदराबाद. सावेव पासत दिनवास्ता क्लेमेंटिना पेरेरा शोराव. लोकना दिसा देवाचो आशीर्वाद मागता मेल्विन आनी विनिसिया जाकेस बाती. दिनवासनेचे मिस आग्नेलो डिसुजा कालांगूट. मेलोनिया जॉल्मा दिसा बरी भलायकी मागता मेल्विन जाकेस बाती. दिनवासनेचे मिस जॉन आनी एडना मास्कारेनाज कुंचोली. जॉल्मा दिसा बरी भलायकी मागता मारियो बारेटो कोर्ताली. कॅन्सर पिडेंतली बरी जाली म्हूण दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता मारिया फेर्नांडीस आगासाई. आमांदा आनी रायना बरी भलायकी मागता लुसियाना लॉपेस बाती. जॉल्मा दिसा बरी भलायकी मागता जुडी दायस तिवीन. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयच्या मानेवंत आग्नेलाच्या पुण्यतिच्या 90 आनी 5व्या दिसाच्या पवित्र मिसांत वांटो घेवंक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार. फाटले 9 दीस आमी जेजूचो पाटलाव करूंक सोबार विशयांचेर मानेवंत आग्नेल आमकां कसो नमुणो जाला हाचेर नियाळ केलो. आयज आमचो विशय मानेवंत आग्नेल जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां नमुणो. ह्या वर्साचो गौळीक विशय त्याच बरोबर रोमा शारान फ्रांसीस पाप साहेबान परिशोध थारायल्या तेवूय विशय मिसळ करून आमी ह्या दिसाक तयारी केल्या. जेजूच्या पावलांनी चलूंक एकचार सहभागेलीपण आनी मिसांव जिवंक आमकां मानेवंत आग्नेल आपल्या जिविता वरवीं देख दिता. त्याच बरोबर मानेवंत आग्नेल आमकां एक व्हड आसकारी. ताच्या वरवीं देव आमची भावार्थान केल्ली मागण्यांक जबाब दिवन हिशोब नासलेले उपकार दिल्यात आनी आजून दीत आसा. ह्या मिसांत ताच्या भाग्यवंत जिविता खातीर देवाक आर्गां दिवया आनी ताची खुशी जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक भाग्यवंत मानूंक पवित्र सभेच्या वडिलांक प्रेरणा दी म्हूण मागुया. दिनवास आनी आर्गां भरलेलीं काळजां घेवन स्तोत्र सेसांची उतरां आमची करुया. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो. ताची वाकाडणी सदांच म्हजे जेबीर. म्हज्या काळजांत जोर गुन्यांव आसलो. परमेश्वर कधीच म्हाका आयकोचो नासलो. पूण देवान म्हजें आयकलें. म्हजे विनवणेक कान दिलो. म्हज्या मागण्यांची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो मायमोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. सर्वेस्पराची उपस्थिती आमचे मदें अनुभवया. ह्या नाचाच्या कुणांतल्यान याज्ञिकाच्या रुपान क्रिस्ताक येवकार दिवया. ही आसा क्रिस्ता सोवें संतोशाची आनी स्वाधीनपणाची खुणां. सगळीं आमी उबी रावया.
యెహోవనా మొరలాలించెను, తన మహాదయను నను గణించెను. యెహోవనా మొరలాలించెను, తన మహాదయను నను గణించెను. గ్రహించి మనిపెను యెహోవనా మొరలాలించెను, తన మహాదయను నను గణించెను. నీతి వస్త్రమెడలించెను, యేసునాథు రక్తమున ముంచెను. అనీతి వస్త్రమెడలించెను, యేసునాథు రక్తమున ముంచెను. వినూత్న యత్నమిదను నీ ఎన్నడు గనన్ వినన్ ప్రేమ నాకు చూపెను. యెహోవనా మొరలాలించెను, తన మహాదయను నను గణించెను. విలాపములకు చెవినిచ్చెను, శ్రమ కలాపములకు సెలవిచ్చెను. విలాపములకు చెవినిచ్చెను, శ్రమ కలాపములకు సెలవిచ్చెను. శిలానగముపైకి లాగినను సుఖ కళావళుల్ మనసులోన నిలిపెను. యెహోవనా మొరలాలించెను, తన మహాదయను నను గణించెను. అగణ్య పాపియని త్రోయక నన్ను గూర్చి తన సుతుని దాచక, తెగించి మృతి కోప్పగించి పాపపు నిగుల్ని. యెహోవనా మొరలాలించెను, తన మహాదయను నను గణించెను. యెహోవనా మొరలాలించెను, తన మహాదయను నను గణించెను. సెలవిన
कोडो आमचे दारोन ताका वखाणुया आख्खी पृथ्वी सगळो संवसार ताच्या हातान आसा उंचोच पर्वत कोलकोल दोये ताणेच घडोवन हाडल्या सर्वेस्परा मुखार या ताका दिनवासुया दोतीर कोडो आमचे दारोन ताका वखाणुया सर्वेस्परा मुखार या ताका दिनवासुया दोतीर कोडो आमचे दारोन ताका वखाणुया सर्वेस्परा मुखार या ताका दिनवासुया दोतीर कोडो आमचे दारोन ताका वखाणुया सर्वेस्परा मुखार या ताका दिनवासुया दोतीर कोडो आमचे दारोन ताका वखाणुया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसूं म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो या पूण आमची पयली गरज जावनी आमचे मागणे सायबा पादाग्नेला भाशेन मानिवंत आग्नेला भाशेन आमकांय बागिवंत कोर आमी जाणाव तुवें आमकां सगल्यांक तुज्या भुरग्यांक आपयल्याय पवित्रपणान जिवीत सारूंक पूण जायते पावट आमची असक्तायेक लागून आनी बेसारमायेक लागून आमी तें करूंक ना त्या खातीर आयज परतून निचेव कोत्ता हांव तुजी भुरगीं कशीं चलूंक आनी तुजी कृपा आमचेर ओतय म्हूण मागता हांव आमची सगळीं इंतेसामां आमच्यो गरजो देवाच्या हातांत घालुया आनी एकामेका पासतूय मागुया आनी हांव तुमचे लागीं खालतें प्रार्थन कोत्ता म्हजे पासत मागात देवाक मानता ते भाशेन हांवें हें मीस करूंक आनी शेवटी पाद आग्नेलाक मानिवंत आग्नेलाक सांतांचो मान मागुया सांतांचो मान ताका मेळून ताका कसलोच फायदो ना पूण फायदो आमचो पाद आग्नेल आमचे खातीर मागता ही आमकां खात्री आसा तरी चिंतना मोतीन धरून आतां आमी ह्या मिसांत फावो ते पुरी वांटो घेवया इल्लोसो वेळ आमच्या जिविताचेर नदर मारून आमच्यो असक्तायो पळोवया आनी काळजांतान दूख धरून देवा लागीं बोगसणें मागुया सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून
वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हडलो अपराध ह्या पासत मागीर वचून सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची सगळीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया बो मोगाळा बापा कोश्टां अडचणींक सांपडलेल्या तुज्या चाकरांची मागणी तूं सदांच काकलुतीन आयकोताय तुज्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी सगळ्या वायटांतली सुटून सदांच संतोशान तुजी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी म्हूण खालतेपणी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवे पवित्र आत्म्याचे सांगाती जियेता आनी राज करता देवा सासणाच्या सासणांक तोरण दुताच्या इतिहासावेले वाचप जेजूच्या शिसांच्या जोम्यांत भितर सोलली ती दोन दुतांची
शिकवण घेवंक, भावपणाचो एकठार सांबाळूंक आनी उंड्याचे मोडणेंत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कदींच चुको नासली. दोर मनशाचेर भिरांत पडली आनी दोन दुतां वरवीं पुस्कोळ विजमितां आनी खुनां घडटालीं. भावार्थी सगळीं एकठांय जियेतालीं आनी तांचें सगळें बागा आसलें. आपलीं बाठां विठां तीं विकतालीं आनी तांचो फायदो जण एकल्याचे गरजे प्रमाणें वांटतालीं. एकाच मोनान दिसपटी तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाचे कुशालकायेन आनी उदार काळजान तीं जेवणांत वांटो घेतालीं. तीं देवाक वखणटालीं आनी सगल्या लोकांक मानवतालीं. जांकां तारण मेळचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दीस आन दीस सर्वेस्पोर तांची संख्या चडयतालो. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब हे परीन गावून जातलो. Chegante ridumente devo-te sorvor fakli. Chegante ridumente devo-te sorvor fakli. Sorvespora crozunga, no vinghi sundo subi, tane keli otsoria, uzviataच्या बोळान आणि पोवीत बावल्यान जोईत व्हरून सोडवण दिली. Chegante ridumente devo-te sorvor fakli. Israelaची कुडीताय आपलो तीर विश्वासी मोनांदो सर्वेस्पोरान आपली सोडवण पोर गोटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. Chegante ridumente devo-te sorvor fakli. Chegante ridumente devo-te sorvor fakli. आखे पृथ्वीर गोणगोणान सर्वेस्पोराच्या मानांक कुशाल गितां घडोवन गाव आनंदाचे उल्हासो. Chegante ridumente devo-te sorvor fakli. Chegante ridumente devo-te sorvor fakli. आखे पृथ्वीर गोणगोणान सर्वेस्पोराच्या मानांक कुशाल गितां घडोवन गाव आनंदाचे उल्हासो.
Shekanche Ritumeche Devashi Survor Fakli Kinorio Hatandoro वेगवेगळी वाजोत्रांग्यो Sorvespora Gitaga Turturio Shinga Vazo Sorvespora Rayachi Tontoni Vakani Ko Shekanche Ridumeche Devashi Survor Fakli Bagyont Bagyont Paulun Efeskarank Boroilele Chiti Vele WhatsApp Bawa Boinino Aum सोगी मागता तुमच्या आपोवण्याक सोंपता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी सदांच खालती जायात दुलोभ आनी सोंसणिकायेची एकामेकाक मोगान सोसात आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात तुमकां आपयल्यांत तेन्ना एकाच बरोवशान तुमकां आपयल्यांत तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा एक सोमी एक भावार्थ एक स्नान एक देव सगळ्यां वयर सगळ्यां भितर आनी सगळ्यां सवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप देवाचें उतर हें उद्गार Soy sorvespora, soy sorvespora, soy soy. Soy sorvespora, 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 soy soy. Jesu tu ce vai rostana, sucia papashi. Alcohol, Jesu ponoci, buon porto, tu ci tranca, ci volco. Soy sorvespora, 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 soy sorvespora.
Soy sorvesporat, soy sorvesporat, soy sorvesporat, soy sorvesporat, soy Sorvespo तुमचे सोवे आसू माकू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिवतो मान जुवांक धरून कैदी केल्ले उपरांत जेजू गालिल्यांक गेलो आनी थंय देवाचें शिव वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काल बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बोदलात आनी शिव वर्तमान मानून घेयात. एकदां तो गालिलेच्या दोर्याचे देगेचेर चलून वेतालो. त्या दोर्यान सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे जालां मारताले, कित्याक ते खारवी आसले. तांकां ताणें देखले आनी जेजून तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशाक दवरता तसले खारवी करतलो. आनी रोखडेच ते जाळां थंय सांडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन मातसो फुडें वचून जेबेदावाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव होड्याचेर आपली रापणी सारक्यो कोत्ताले ते ताणें देखले. आनी रोखडेच तांकां आपयले. आनी जेबेदेबाक आपल्या बापायक भाड्याक लायलोल्या मान्या बरोबर होड्या साडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हें म्हज्या प्रितीच्या भावां भयणीनो, म्हाका मानेवंत आग्नेलाचे 95वें पुण्यतिथीचें एमीस समारंभूंक व्हड खोशालकाय भोगता. आदीं म्हाका असो एक मेवला, पूण आयज आनीक एक पावट मेवता म्हणून म्हाका खोशालकाय भोगता. हांव चडसो गोंयां आसो नासलो. अंदमान निकोबार जुंव्याचेर बिस्म कसो 34 वर्सां हांव वावुरलो. ते आदीं नवो पाद्री कसो हांवें 5 वर्सां त्याच जुंव्याचेर काम केलेलें. अशें आसोन गोंयचो अनुभव म्हाका थोडो आसा. पूण आतां ह्या निमण्या वर्सांनी एमेरिटूस जावन हांव गोंयां आयलो ते मेरेन थान म्हाका जायते सोयेग मेवल्यात. जायत्या फिरगोजांनी मीस भेटोवच्याक, थिरावणेचो संस्कार दिवच्याक, फिरगोजाच्या परबांनी वांटो घेवच्याक. आनी त्या खातीर थोडे भोव पळोवन हांव शिकूंक लागला. एक गोश्ट हांवें पळयल्या ती ही, आमचो लोक आतां भुरग्यांक कसलीं कसलीं नांवां दितात.
सायबा बोगोस म्हणपाचें. एके फिरगोजेन हांवें पादवीकाराक म्हणलें, पादवीकार, ही नांवां मडगांवां बाजारांत मेवतात कितें? थोडे फावट 2-3 नांवां एकठांय कोत्तात आनी एक नांव घेवन करून रचून भुरग्याक दितात. तुमी जाणात, आमची कांय बरी संवय आसली आनी आसा भुरग्यांक सांतांचें नांव दिवंक. आनी सांताचें नांव आमी दिताले आनी दिता, कित्याक आमी जाणा सोत मानता भोगता मोदें आनी आमचें मोदें एकसार आसा. ते सांत आमचे खातीर मागणें कोत्तात आनी आमी तांचे वरवीं देवाक मागणें कोत्ता. एकलो पाद्री म्हाका सांगतालो, आपणे म्हणटा एका भुरग्याक स्नान संस्कार दिलो आनी आवय बापायन नांव विंचून काडलेलें ते भुरग्याक बेल्जियम देशाचें नांव, मनशाचें नांव न्हय. पूण असली परंपरा आतां आमच्या गोंयांत भितर सरल्या. खंयचीं नांवां घोट्टात, खंयच्या सांताक प्रार्थात, खंयच्या सांतांची देख तांकां मेवतली, हें आमी चिंतून पळोवंक जाय. आयज आमी पाद आग्नेलाचे पुण्यतिथीचें मीस करूंक हांगासर एकठांय जाल्यात. पाद आग्नेल जानेराचे 21 जल्मलो अंजुना गांवांत. जानेराचे 21 पवित्र सभा भगवंत ॲग्नेस हिची परब सोबरमता. आंकवार आनी रगत साक्षीण ती. तिणें आपलो जीव आपल्या भावार्था खातीर दिलोलो. निर्मळपण तिणें आपलें सांबाळलेलें आनी आग्नेलाचे आवयन आनी बापायन ताका आग्नेल नांव दिलेलें. त्या दिसाच्या सांताचें नांव ॲग्नेस लातीन आन्यूस उतरांतल्यान येता आनी ताची समजणी म्हणल्यार मेंड्रो. आनी आग्नेल जें उतर आन्यूस ॲग्नेस ह्या उतरांतलें येता जावन आसा धाकटुलो मेंड्रो, सुपुरलो मेंड्रो. आनी आग्नेलाचे आवयन सिंफोरोजा आनी बापायन मिगेल आर्कांज. ताणें आग्नेलाक हें नांव दिलेलें आनी सदांच ताका ती सांगताली भाग्यवंत ॲग्नेसीची खबर. आनी ताका सांगताली, हे भाग्यवंती भाशेन तूं जावंक जावय. देवाच्या मोगान बोल्लोलो, पेल्याच्या मोगान बोल्लोलो, भावार्थाच्या मोगान बोल्लोलो, तोच जातलो, तीच जातली तुजी आस्कारीण. आनी अशेंच जालें. भाग्यवंत ॲग्नेसीचे शेगूण मान्यवंत आग्नेलान आपणायले आनी ते शेगूण घेवन तो आपलें जिवीत जियेलो. सांतांची नांवां घातल्यार आमी चड बरें जातलें. जाणो जावन भोगता सांतां मोदें आनी आमचे मोदें एकसार आसा. ते स्वर्गार आसात, ते आमचे खातीर मागतात.
मानिवंत आग्नेलाक हांव सदांच उगडास कोत्तना तितले पावट म्हणटा, ही वॉज अ सेंट इन अ हरी. तो वेगी वेगी सांत जावंक सोदतालो आनी जालो. अशें कित्याक म्हणटा हांवें सांगलां 21 जानेराचेर तो जल्मलो, पूण ताची भलायकी बरी ना म्हणून त्याच दिसा घरांतूच ताका स्नान संस्कार दिलो, बावतिजम दिलो. आनी आमी जाणाव बावतिजमा बरोबर आमची यात्रा, पवित्रपणाची यात्रा सुरू जाता. आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जावंक जाय पवित्रपणाची यात्रा. आनी ही यात्रा आमच्या बावतिजमा बरोबर बावतिजमाच्या दिसा सुरू जाता आनी सुरू जावंक जाय. म्हणटच मानेवंत आग्नेलाची यात्रा रोखडीच जल्मा बरोबरूच सुरू जाली, कित्याक ताका घरांतूच बावतिजम दिवंक पडलो. आनी आग्नेल म्हणून ताका नांव दिलें. आनी बऱ्या वातावरणान सिफरोजान आनी मिगेल आर्कांज हाणें आपल्या भुरग्याक वाडयलो. ताकाच न्हय, तांकां 9 भुरगीं आसलीं, 8 पूत आनी 1 धूव. सगल्यांक बरे देखीन तांणी वाडयलीं. आनीक एक आग्नेलाचो भाव पाद्री आसलो. असले देखीन असल्या वातावरणान वाडलेलो आग्नेल मुखार वचून भाग्यवंत जालो. आयज आमी ताचे फुड्यान येता आनी ताचे वरवीं देवाक प्रार्थना, आमच्यो गरजो आग्नेलाच्या हातान घालता आनी ताचे कडेन मागता त्यो गरजो आमच्यो देवाक भेटोवच्याक. हांव म्हणटालो आग्नेल अ सेंट इन अ हरी. ताची यात्रा, पवित्रपणाची यात्रा जल्मा बरोबरूच सुरू जाली, कित्याक त्याच दिसा ताका बावतिजम मेवलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज चिंतुया, आमचो जेजू was always in a hurry. आतांच शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, जेजू ताका खबर मेवतूच जॉन बावतिस्ताक धरून बोणकुणीन घातला म्हणून रोखडोच भायर सरलो आपलें काम सुरू करूंक. आनीक आनी वेळ करूंक ना. जशी ताका खबर मेवली जॉन बावतिस्ताक बोणकुणीन घातलो म्हणून जेजू भायर सरलो. तो जाणा आसलो आतां म्हजें काम, म्हजें मिसांव सुरू जाता. आनी ताणें रोखडेंच आपलें काम सुरू केलें. आयकलां आतांच आमी शुभ वर्तमानान काम सुरू करूंक ताणें रोखडेंच चोग शिसांक विचून काडलेत आपले बरोबर काम करूंक, आपलें काम करूंक. त्या मुखार आमी शुभ वर्तमान वाचीन जाल्यार आमकां मार्कू सांगता, तो देवस्थानान वचून लोकांक शिकोवण दिवंक लागलो. हें आतांच आमी आयकलां. काळ पावलो, देवाचें राज येवचें जालें. मन बदलात आनीक नवीं मनशां जायात. देवाच्या राजाचे नागरीक जावंक तयार जायात. Jesus was also a man in a hurry.
आनी आग्नेलान जेजूचो पाटलाव करून तेच ताकतीन आपले पवित्रायेचो रस्तो दवरलो. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां धर्मदुताच्या इतिहासावेले तें वाचप आसलें. जेजूचें ताकतीन सुरू केलेलें काम कशें मुखार वता पळय तें. भाग्यवंत लुकासान बरयलेल्या इतिहासान आमी आयकलां कशे परी ते पयले क्रिस्तांव जियेताले पळय ते. तांचे मदें एकवट एकचार, एकामेकाचो मोग, नाटकाय दुस्मानकाय नासली. कोण हें आपले हें तुजें म्हणून नासलेत. आपल्यो वस्तू एकामेकाक आदार दिवंक वांडटालेत आनी दितालेत. आनी उंड्याचे मोडणेन तांकां हें बळ मेळटालें. सोनवाराचे एकठांय जातालेत उंडो मोडूंक आनी बरोबर मागणे करूंक. आनी हे परी बरे देवाक जाय तसले क्रिस्तांव कशे ते जियोंक वावुरताले. आनी आमकां धर्मदुतांचो इतिहास सांगता दुसरो लोक तांकां पळयतालो आनी तांकां बोटां दाखोवन म्हणटालेत, हे पळयात हे क्रिस्तांव काय बरे भाशेन जियेतात. तांचे मदीं काय बरो एकवट आसा. एकामेकाक ते आदार दितात. ते मागणे करूंक एकठांय जातात. उंडो मोडूंक एकठांय जातात. आनी अशें म्हणून जायतो लोक क्रिस्तांव धर्मान येतालो. मोगाच्या भावा भयणींनो, पाद आग्नेलाच्या जिवितान आमी वाचता ताची आवय सिंफोरोजा आनी बापूय मिगेल आर्कांज. तांचो गोराबो इतलो बरो गोराबो आसलो. देवाच्या मोगान देवाच्या भिरांतीन ती जियेताली. आनी असलें वातावरण ताणीन रचून हाडलेलें आपल्या भुरग्यांक बरे भाशेन जेजूचे शिकवणेन वाडोवच्याक. आनी पयले क्रिस्तांवांक जाताले तेच भाशेन गांवचो लोक आर्कांज आनीक सिंफोरोजाच्या गोराब्याक पळोवन बोटां दाखयताले आनी म्हणटाले काय बरो गोराबो. आनी आपले भुरग्यांक तांच्या घरांत धाडटालेत. आनी सिंफोरोजा आपल्या भुरग्यांक न्हय पूण दुसऱ्याय भुरग्यांक दोतोवन शिकयताली. आनी तांकां बरी शिकवण दिताली. ह्या वेळार बरें जातलें आमी इल्लोसो उगडास केल्यार आमच्या गोराब्यांचो. कशें चलतात जायत आमचे गोराबे. आवय बापूय, भुरगीं, भाव भयणी, एकवट मोग एकचार आसा जायत आमच्या घरांनी. आमच्या भुरग्यांक आमी बरें वातावरण रचून दवरलां काय आनी आमची देख आमी तांकां दिता काय. काल हांव हेच सुवातेर प्रवचन करतालो आनी लोकांक उगडास करतालो. हांव भुरगो आसतना जो भुरगो जाणा तो रस्त्यार बरे भाशेन चलतलो आनी ताका कोण मारूंक वेचना. पूण जायते फावट आवय बापूय भुरग्याचें कांयच पडूंक ना. सगळें आमी तांकां दिता. जाय तितलें दिता नाका तितलेंय दिता. पूण बरी देख, बरी शिकवण, गरज तेन्ना सुदरावप हें जायते फावट दिश्टी पडना. Very often we end up abdicating.
तो आतां आयकोन आतां कितें करतले तेका केदी चुकी जेजूचो उगडास करात बागेवन जुजे आनी सायबीण माय एका दिसाचो रस्तो चलून परती आयल्यात आनी सायबीण मायन जेजूक म्हणलें पुता तुवें अशें कित्याक म्हणून आमकां केलें तूं हांगासर रावलोय सायबीण माय उगी रावूंक ना अशी आमी आमच्या भुरग्यांक चलोवंक जाय आनी असो आमचो घोराबो चलोवंक जाय हांव म्हणटालो आग्नेल was a saint in a hurry and Jesus was a man in a hurry. जेजून उतरां म्हणलेलीं आमी जाणाव नांगराक आत घातलो म्हणटूच आनीक फाटल्यान पळोवन पळोवंक जायना आनी जेजून तशेंच केलें नांगराक आत घातलो आपल्याक शिसाक वेंचून काडलें आनी आपलें काम बापान ताका धाडलेलो तें काम ताणें सुरू केलें आनी मुखार व्हेलें आनी आमच्या मांदेमोत आग्नेलानूय तशेंच केलें कित्याक ताका बरी शिकवण ताचे आवय आनी बापाय वरवीं मेवली प्रितीच्या भावां भयणीनो इल्लोसो वेळ आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारीन जाल्यार आमच्यो असक्तायो आमकां दिसती पडटल्यो त्यो असक्तायो आमी पयस करूंक जाय आनी आमी जाणो सांगूंक जाय आमी नांगराक आत घातला आमच्यान आतां फाटल्यान पळोवंक जायना चुकता आमी जायते फावट पवित्र सभा आमकां आनीक आनी आनीक सोयेक दिता आमच्यो चुकी सोडूंक आनी परतून नीज मार्गार येवंक आतां आमच्या पाप सायबान फ्रांसिसान एक खेरीत जमात आपयल्या सिनड ताका आमी म्हणटा परिशद कित्याक आमकां परतून नीट मार्गार हाडूंक हांव म्हणटालो आमी चुकता तेन्ना पवित्र सभा आमकां सोयेक दिता परतून येवच्याक आनी ही परिशद जावन आसा हो एक सोयेग जी पवित्र सभा आमचो पाप साहेब आमकां दिता टू मेक अस वॉट वी आर एक्सपेक्टेड टू बी अ सिनडल चर्च आमचे मदें एकवट सहभागेलीपण आसूंक जाय आनी आमचें मिसांव आमी मुखार व्हरूंक जाय जायते फावट आमी हें करूंक चुकता म्हणून पवित्र सभा आमकां नवे आनी नवे सोयेक दिता आनी मोगाच्या भावां भयणीनो ही परिशद जी आमच्या पाप साहेबान थारायल्या ती जावन आसा आमकां देवाची खेरीत कृपा चुकल्याव ती वाट सोडून नीट मार्गार नीट वाटेर येवच्याक तर गरज आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक आनी पळोवंक खंय आमी चुकल्याव खंय आमकां परतून येवंक जाय खंय आमकां नीट मार्ग रस्तो दवरूंक जाय आनी हें सगळें करता आसतना पाद आग्नेल मानेवंत आग्नेल आमचो आस्कारी आनी आमचो नमुनो ताणें केलें तें सगळें आपले आवय बापायचे शिकवणे प्रमाणे केलें देवाचे सुमूर्ती प्रमाणे केलें बरे भाशेन तो चल्लो आनी मुखार वचून बरो पाद्री जालो
भाग्यवंत पाद्री जालो, सदांच आपले न्हय पूण दुसऱ्याचे चिंतालो. हें सगळें आमी नियाळीन जाल्यार आमच्या जिविता वयर आमी कितें म्हणटले कशें चलता जायत आमचें जिवीत. म्हाका थोडेच दीस जाले राशॉल वचून पाद आग्नेलाच्या फोंडार रोजार करूंक सोयग मेवलो. 4-5 दीस जाले आनी थंयसर पाद आग्नेलाची उतरां बरयलेलीं आसात. तो म्हणटालो संवसाराचो मोग आनी देवाचो मोग बरोबर वचना. कितले फावट आमची म्हणणी आसा ते भाशेन आमी 2 वड्यांचेर पांय दवरता. देव बरो, देवचारूय वायट न्हय, असलें जाता आमचें जिवीत. तर बरी देख आमच्या भुरग्यांक दिवया. गरज तेन्ना आमी तांकां सुदारुया, खास्तूय लावया, कित्याक ती दोयाळी कोरनी. मोगान आवय बापूय खास लायता ती दोयाळी कोरनी. तेन्नाच ते भुरगे आमचे नीट मार्गार चलतलेत. आयज कितले अदृश्ट आनी दूख आमच्या समाजांत आसा. म्हजे परस तुमी अदीक बरें जाणान आमचे आमदार जांकां आमी वेंचून काडटा ते माकोड कशे एक पक्ष सोडटात आनी दुसऱ्या पक्षान वेतात. ते जाणान काय हे देवाचे कायद्याचेर आड म्हणून आनी कोत्तात. कित्याक संवसाराचो मोग, पयशे आनी दुखान भरून सांगूंक पडटा तांतले जायते जाण आमचे क्रिस्तांव, नांवांचे क्रिस्तांव. तर मोगाचे भाव भयणीनो, आयज आमी हांगासर पाद आग्नेलाच्या पांयासर शायल्या. ताचे देखीन आमी जेजूच्या पावलांनी चलूंक सोदता. आयज निच्यो करुया, आमचें जिवीत निटायेर घालुया. जें कितें वायट आमच्या जिवितांत आसा तें पयस करुया आनी देवाक जाय ते भाशेन, जेजूक जाय ते भाशेन आमी नीज क्रिस्तांव जावया. पाद आग्नेल आमचे बरोबर रावतलो. आमी मागणें करुया. पाद आग्नेल आपलो आदार आमकां दितलो आनी आपूण चल्ला त्या मार्गार चलूंक आमकां प्रेरणा दितलो. आतां इल्लोसो वेळ उगीच रावया आनी आयकल्यान त्या वाचपाचेर आमी नियाळ करुया. भाग्यवंत पावलो आमकां सांगतालो, तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें जिवीत जियात. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां, तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें जिवीत तुमी जियात. एफेसकारांक सांगतालो आनी आमकांय सांगतालो. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें आपोवणें भाग्यवंत जावंक आपोवणें आनी त्या आपोवण्यांक सोबता तसलें जावंक जाय आमचें जिवीत. इल्लोसो वेळ उगीच रावन नियाळ करुया.
सगळीं उबी रावुया. पवित्र सभा आमकां हो सोयेक दिता. ह्या वेळार पवित्र मिसांत आमी आमची मागणी देवाक उबारूंक भावार्थान आनी खालतेपणान आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी आतां देवाक उबारुया. आमचो जबाब गायोनान जातलो. धर्मांच्या वडिलांनी आपले आपोवणे सेवा दिवंक म्हण वळखून घेवंक आनी हें सोत दर दिसाक आपल्या जिवितांत तिरावंक आनी पवित्र सोबेंत एकचार आनी सोहोबागेलीपणान आपले मिसांव पुरें करूंक तांकां पवित्र ओथम्यांचो उजवाड, कृपा आनी गोठाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. राजकारभाराची जबाबदारी आसलोल्यांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आपलो फायदो आनी आपलें बरेपण फाटीं दवरून आपणाक विंचून काडलोले पोरजेच्या बरेपणाचो हुस्को आनी पोरजेच्या बऱ्याक वावरूंक तांकां देवाची कृपा आनी गोठाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचीं कुटुंबां जेजूच्या पावलांनी चलून देवाच्या उतराच्या बुनयादीचेर तीरगोट करून एकामेकाच्या एकवटान जिवन दुसऱ्यांक बऱ्या क्रिस्ती जिविताचे नमुणे जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या समुदायांनी सोहोबागेलीपण दिसून येवन एकामेका सोवे, हुस्को आनी मोग निर्माण जावन दुसऱ्यांचें जिवीत अर्थाबरीत करूंक देवाची कृपा जण एकल्याक मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मान्यवंत आग्नेलाच्या सगळ्या भोगतां पासत देवान आमकां सगल्यांक आमच्या जिवितांत जेजूचोच खरो पाटलाव करूंक कृपा आनी मान्यवंत आग्नेलाचो ओदीक आमचेर उजवाड पडूंक ताका बेगीनच पवित्र सोबेन आमचो बागीवंत म्हूण पाचारूंक आनी आमच्या आल्तरार पळोवंक मेळूं म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मोगाळा बापा, जायते पावट आमी चुकल्या म्हूण मानून घेता आनी परत तुजी कृपा मागता. आमी नीट मार्गार चलूंक तुजें बळ आमकां सदांच दी. हें आमचें खालतें मागणें मानून घे क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको तू मेरा सर्वस्व है लाए है ये फल फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको तू मेरा सर्वस्व है जो भेंट हम लाए हैं वह है तुम्हारा दान जो भेंट हम लाए हैं वह है तुम्हारा दान फिर भी करो स्वीकार दे दे हमें वरदान है ये फल फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको तू मेरा सर्वस्व है लाए है ये फल फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको तू मेरा सर्वस्व है करते हैं अर्पण हम इस रोटी दाग के साथ करते हैं अर्पण हम इस रोटी दाग के साथ दिल का और विचार स्वीकार करो भगवन भावां भयणीनो हें आमचें बलिदान देवाक आमच्या सोर्गीच्या बापाक मानता तसलें जावंक मागुया तुमच्या आदले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे लेगीत पवित्र शुभेच्छा देवा सुरेस्वर महानुर्ग्य बापा व्हडा मोगान आमकां मरणांतली आनी सोर्व वायटांतली निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलोय सर्व विघ्नांतली तुवें आमकां निवारली देखून तुका दिनवासूंक हें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी तें तूं कोणवळायेन मानून घे म्हूण खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल चोडना तरी असले प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी शासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawartaco gut por gotuja. Ani ponor život mora morbi, tu eram cansoroi li somia. Sonsaracha, somondana, amci somorko. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलो रे तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोवडी बापा आनी आयज ह्या दोबाजीक मिसाची येजमानीपण चलयतल्या बिशप आलेक्साक आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माये सांगाती तिचो पोती बागून तुजें बागीवन धर्मदुतां आनी सोरुकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. बाप बाप आनी जेजूनूच आमकां देवाक बाप म्हणूंक शिकयला म्हणून आमी गोठाय घेता आनी म्हणटा जोरी तर आमकां हें फावो न्हय. तर आतां आमी सगळीं जेजून आमकां शिकयलेल्या उतरांनी बापाक उलो मारुया. बापा म्हणून. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळडेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. संसाराचे पाकातले आमची काकूट कोर, आमची काकूट कोर. देवाचे शेरी संसाराचे पाकातले आमची काकूट कोर, आमची काकूट कोर. देवाचे शेरी संसाराचे पाकातले आमची
काकलूको आमकां शांती ही पळयात देवाची शेळी जेजू आमचो सोडवणदार जो आमचे सोडवणे खातीर खुर्सार मेलो आनी तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवंत जालो तो आतां आमच्या काळजांनी येता म्हणून आमी सगळीं सुभागी Toshez amka famosali Eroideni wadunami Satão bapa burgi tuci Satão kori balboi sogli Satão bapa burgi tuci Satão kori balboi sogli Santa missa Bukit ladu, piring ladu Mau berkotar, tukin bulu Solyami, sonsar fulu Durga poso, calza poso Corce montan, padron nessun Vor lasciaci di un impeto Corce montan, padron nessun Vor lasciaci di un impeto
praise to thee among the nations. For thy steadfast love is great, he is great to the heavens, and thy faithfulness to the clouds. Be over all the प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, ह्या जिविताच्या उंड्या वरवीं तुज्या भुरग्यांक तूं पातकांतली निवारताय आनी परत बळ दिवन घोट करताय. ताचे वरवीं आमचोय सासणाचो सुखाचो बोरवांचो निरंतरी वाडोय म्हूण आमी मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसूया. Bo Manes Bisp Alice Dice, Port Blair Diocese सेवे मेकळो बिस्प, पिलार संस्थेचो भोव श्रेश्ठ वडील फादर नाझरेथ फेर्नांडीस आनी पिलार संस्थेच्या सगळ्या इश्टांनो, बऱ्या देखप्यांनो, याज्ञीक भावांनो, धर्मीक भाव भयणींनो आनी मान्यवंत आग्नेलाच्या भक्तांनो, आयज मान्यवंत आग्नेलाचे 95 पुण्यवार्तीच्या संभ्रमाच्या शेवटाक पिलार संस्थेचें काळीज दिनवासनेच्या उमाळ्यांनी भरलां. तेंच हांव परगट करूंक सोदतां. पयले सुवातेर हांव सर्व परबेदार देवाक दिनवासतां आनी वाखणटां, कित्याक ताणें मान्यवंत आग्नेलाक, आमचे संस्थेक आनी गोंयचे आनी आख्खे पवित्र सभेक एक भाग्यवंत आनी शेगुणी जिविताचें माणीक फावो केलें. फाटले 9 दीस आमकां मागण्यांत सारूंक बरें वातावरण दिलें. सगळें थारायिल्लें मांडवळी प्रमाणे सुरू तें शेवट पर्यंत बरे भाशेन जालें. देवाचें नांव व्हड जावं. खेरीत भाशेन दिनमस्ता आमच्या भोव मानेस्त बिस्प एलेक्साक तुमी निमाणी वेळार आमचें मागणें मानून घेतलें आनी आयच्या दबाजीक दिसाचें पवित्र मिसाचें येजमानपण चलयलें. बिस्म ऑलवेन बरेटू आयच्या दिसा हांगा येवचो आसलो, पूण ताची भलायकी बिगडल्या आनी हॉस्पिटलांत इलाज घेता. ह्या वेळार आमी बिस्प एलेक्साक मागलें आनी ताणें आमचें मागणें स्विकारलें. तुमकां आमचो खेरीत दिनवास बिस्प साहेब. मान्यवंत आग्नेलान आपले मजतीन तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. तशेंच आमी मागता बिस्म ऑल्मिनाच्या भलायकी बसत मान्यवंत आग्नेलान आपले विनवणेन ताका बेगीनच पेकोवणी फावो केल्यार पुरो म्हूण. मान्यवंत आग्नेल गोंयचो सुपुत्र आनी ओचुऱ्यांचो सागोर. ताच्या भाग्यवंतपणाची भोगती मोर्तांच सुरू जाली आनी वाडत चडत आख्ख्या गोंयांत, इंडियेंत आनी परदेसांतूय पावल्या. मान्यवंत
आग्नेलाची भोक्ती वाडोवन भक्तांचो आंकडो वाडत वेता. आयज आमचे दिनवास आमचे सांत आंद्रे मतदार संघाच्या आमदार बाब विरेश बाब बोरकाराक, जो आयज आमचे मदें हाजीर आसा, तशेंच आदल्या आमदाराक श्री फ्रांसिस्को सिल्वेराक, बाब एडवोकेट कार्लोस आल्दोंचो MLA, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो आदार सहकार आमकां सदांच मेळटा. मान्यवन आग्नेल तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. खेरीत आमचे दिनवास आमच्या बिजली मंत्र्याक श्री सुदीन दावलीकाराक. ताणें जायतो आदार आमकां दिला आनी बिजलेची सुविधा केल्या. तशेंच बिजलेचो मुखेल इंजिनियर स्टीवन फेर्नांडीस आयज हांगासर आसा. तशेंच तांच्या स्टाफान आमकां बिजली मेळूंक जायतो आदार दिला. हे परी मान्यवंत आग्नेलाचे भक्तांक सोंपेपण मेळ्ळें. तांच्या वावरा खातीर आमचे दिनवास आनी देवाचो आशिर्वाद आवडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तांणी आमच्या जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक मान्यवंत आग्नेलाच्या भक्तांक पांडालांत हाडूंक व्हरूंक बागीज हांचो आदार दिलो. तशेंच उदकाच्यो टांक्यो फावो केल्यो. तांकां आमी काळजांतान उपकारी. तुमचे हे दयाळ करुणेची लोकांन खूब तोखणाय केल्या. आमी उपकार मानता एसिस्टंट इंजिनियर बांबोलेच्या मिस्टर प्रभू, ज्युनियर इंजिनियर शिवम आनी आक्षेच्या बिजली खात्याचे स्टाफाक आनी चड उपकारी. तांणी आमचे गरजेच्या वेळार जायतो आदार आमकां दिलो. दिसभर बिजली आसूंक ते भरपूर वावुरले. येरादारीच्या अधिकाऱ्यांक आनी पुलिसेच्या खात्यांक आक्षेचे पुलीस इन्स्पेक्टर श्री विक्रम नायक आनी पणजेच्या ट्रॅफिक सेलाच्या कारभाऱ्याक श्री चेतन आनी सतीश हांकां आमी चड उपकारी. कित्याक तांणी आमकां जायतोच तोकोस घेवन आदार दिलो. सोगली पिलारची येरादारीची मंडवड सांबाळली आनी नोवेना आनी फेस्त बरे भाशेन जावंक तोकोस घेवन वावुरले. काळजांतान तुमकां आमचे दिनवास. फायर ब्रिगेडाच्या वावुरप्यांक आनी ॲम्ब्युलन्स सर्वीस हांकां तशेंच कोल्लेच्या भलायकी केंद्रांक गरजेची सेवा आमकां दिली. श्रीमती एंड्रिया आनी श्री आदोल्फ हांचे उपकार आठयता. तांणी ह्यो सुविधा आमकां फावो केल्यात. कदंबाच्या अधिकाऱ्यांक आमी उपकारी. तांणी आमच्या लोकांक पिलार येवंक वचूंक सोंपेपण मेळूंक आपल्यो बसीची सेवा दिली. खेरीत आमच्या जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक जी सोबार वर्सां मान्यवंत आग्नेलाच्या तुमलाक भेट करूंक येतात, काळजांतान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच एब्सोल्यूट सेक्युरिटी सर्विसीस हाचो प्रोप्रेटर श्री रोहन हाचेय सेवे खातीर आमी दिनवाशी. ताच्या पंगडान तोकोन आसतना पार्किंग लॉट्सान आनी आमकां आमच्या कॉम्प्लेक्सान सेवेचो वावर केलो. तुमचे आमी दिनवाशी. लिंडन मोंतेरोचे उपकार आठयता. ताणें PWD खात्याच्या टँकरांनी आमकां उदक पावयलें. तेच परी आमचे मदें आसात आमच्या गोवेलाचो सरपंच मिस्टर फ्रांसीस आनी ताचे वांगडी मिसेस मोनिका आनी सरपंच मिस्टर झेवियर आक्षेचो आदलो सरपंच. तुमी आमच्या गरजांक पावलेत. तुमकां आमचे दिनवास. तेच परी दिनवासतां आमकां सदांच आदाराक पावपी श्री आसीज थॉम्सन डेकोरेटर्स हे सगळे मंडप ताणें सोबीत मंडप घालां. श्री हिपोलितो झेवियर सावंड बरे भाशेन आमकां सावंड जायतीं वर्सां बरो सावंड घालून आमकां आदार दिता. तेच परी श्री बियातो डिमेलो LED वॉल स्क्रीन घालून आमकां आदार दिला. श्री डेवीड पेंटींग कॉन्ट्रॅक्टर आख्खे पिलार कॉम्प्लेक्स ताणें वायट वॉश करून आमकां आदार दिला. तुमी गरजेच्या वेळार आमकां सदांच पावतात. तुमचो दिनवास. आमच्या पिलार सिस्टरींक आनी सांकवाळच्या सिस्टरींक खेरीतपणी हांव दिनवासतां. तांणी फाटले 10 दीस निश्चितपणीन सेवा केली आनी आमकां
भरपूर आदार दिलो. आमी काळजाण तावन दिनवाशी आमच्या कोचेरींनी आनी घरांनी वावुरतल्या सगल्या आमच्या भावा भयणांक ह्या दिसांनी तुमी तोकूस घेवन वावुरल्यान आनी वरसभर आमच्या कोचेरींनी आमकां आमची सेवा करून आमकां आदार दितात. देव बरें करूं. खेरीत भाशेन आमच्या पिलार संस्थेच्या वांगड्यांक जावं पाद्री ब्रादर जावं स्कॉलास्टिक्स आनी खेरीत आमचे सिमिनारिस्ट आनी प्री नॉविसीस तांकां म्हजे काळजान तावन दिनवास. एकामेकाच्या आनी सगल्यांच्या आदारान ह्या 10 दिसांची मागण्याची कार्यावळ फळादीक आनी अर्थभरीत करूंक एकवटान आमी सगळे वावुरले. आमच्या वांगड्या फादर टोनी फेर्नांडीसाक खेरीतपणी दिनवासतां. ताणें आयचे आनी नोमेनाची सेवा धर्मीक मांडावळ आनी नियाळ तयार केले. तशेंच फादर एड्रियन फुट्टाडो हाका हांव चड उपकारी. ताणें ह्या पंडलांत सोबितायेन आल्ताराची मांडावळ करून आनी भावार्थ्यांक मागण्याचें वातावरण निर्माण केलें. पिलार मिडिया आनी तांच्या पंगडाक फादर एल्वेस, विक्टर आझावेदो, अभिजीत जाधव, यान कार्डोजो टॅक्निकल एसिस्टंट ही जायतीं वावुरलींत आनी आमकां ही सुविधा आमकां दिली. तुमकां आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी नोवेनाची मिसां लायव्ह स्ट्रीम वितरायलीं. CCR TV, प्रायम TV, प्रुडंट TV, हेरल्ड TV आनी GC TV हांकां सगल्यांक हांव दिनवाशी. रॉबिन डिसुजा, शामिरो डिनीज CCR TVचे आनी मॅथ्यू लॉपेस आनी विली गॉन्साल्वेस तांणी आमकां मिडिया सपोर्ट दिवन भरपूर आदार दिला. तुमकां तुमचे दिनवास. तशेंच आमच्या गायन मंडळींक फाबियोला फेर्नांडीस, लिया फेर्नांडीस, आग्नेल डिकुना, जिजस आल्वेस हांणी आपल्या स्वादीक थाळ्यांनी गायनां गावन आमकां मिसाचे भेटेन शिताबीन वांटो घेवंक आदार दिलो. तुमकां आमी आमचे दिनवास. आमचे दिनवास आमचे व्हडले सिमिनारीचे रैतोराक फादर पिटर मेलो फेर्नांडीस. ताणें आपल्या सिमिनारिस्तांक हे भक्ती कार्यावळींक आदार दिवंक धाडले आनी आपुणूय जायतो वावुरलो आनी आमकां आदार दिलो. तेच परी फादर बेन्सनाक दिनवासतां ताणें सगल्या नोवेनाच्या आनी आयच्या मिसांची तयारी करून आमकां बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक आदार दिलो. तशेंच इमॅक्युलेट मॅरी हायस्कूल गोवावेल्या शाळेच्या भुरग्यांक हांव दिनवासतां आनी तांच्या शिक्षकांक दिनवासतां. तांणी ह्या मिसांत येवकार नाच आनी आरती करून आमकां आदार दिलो. तशेंच पिलारच्या सिमिनारीच्या स्कॉलास्टिकांनी आयच्या दोबाजीक मिसाचो कोयर चलयलो आनी पयली मिसांक प्री नॉविसांनी गायन मंडळ चलयलीं. तांकां हांव दिनवाशी. म्हज्यान विसरूंक जायना आमच्या कॉवेंताच्या हे गरजेच्या वडिलाक फादर जुझे बातिस्ताक. ताच्या फुडारीपणा खाल हें सगळें करूंक सोंपें जालें. दीस रात ताणें फिकीर घेतली. ताका आमी दिनवाशी. तशेंच सगल्या आमच्या कॉम्प्लेक्साच्या घरांच्या वडिलांक ताणें आमकां खूब आदार दिलो. सगळे आमचे कुमसार जावंक आनी कावन्सिलींग करूंक येतल्या लोकांक दीसभर हिंगा हाजीर रावन आमकां आदार दिलो. तुमचे दिनवास. तशेंच आमच्या संगाती वावुरपी फादर लॉरन्स फेर्नांडीसाक हांव चड उपकारी. ताणें सगळेच वाठांनी सेक्युरिटी, ट्रॅफीक, एम्ब्युलन्स, व्हील चॅर्स, बिजली, उदक आदी ह्यो सगल्यो सुविधा आमकां मेळूंक ताणें आपलो भरपूर आदार दिलो. देवान तुमचेर सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालचो आनी मान्यवंत आग्नेलांची मजतीन तुमच्यो सगल्यो गरजो शार्ती पावूं. देवान आमच्या जिविताच्या नमुन्यांक सांत म्हूण पवित्र सभेन परगटूं म्हूण आमचें मागणें. शेवटाक तुम्हा समेस्तांचेर मान्यवंत आग्नेलाचो भरपूर आशिर्वाद देवूं म्हूण मागतां. देव बरें करूं.
मोगाड बाबा भयणीदो आनी कितें पाद्र आग्नेलाच्या भोगतांदो पाद्र आग्नेलाच्या सांत कोरोनाच्या प्रोसेसाची थोडीच माहिती तुमच्या मुखार दवरता. तुमी आख्खें वर्सभर आनी कितें नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत पाद्र आग्नेलाच्या पांया सरशी येवन जायती देणी ताचे विनवणेन मागून घेतात आनी तेच परी ताच्या सांत कोरोना पासत मागतात. जायते पावटी जायतोच लोक आमचे थंय विचार करता पाद्र आग्नेलाक केन्ना आल्ताराचो मान मेळटलो. कितल्याच जाणांक आल्ताराचो मान मेळत आसा तर पाद्र आग्नेलाक कित्याक मेळना हे जावन आसात प्रश्न. तुमचे प्रश्न आमी मानून घेता पूण ह्या तुमच्या प्रश्नांक आमच्यान जबाब दिवंक जायना. कित्याक सांत कोरोनाचो प्रोसेस लांब आनी ओजनादीक आनी तो आमचेर धरलेलो ना. ताचो प्रोसेस पाप साहेबा कडेन आसा. पूण आमच्यान इतलेंच सांगूंक जाता की गेल्या वर्साक आमी एक मिलाग्र धाडलोली ताचो प्रोसेस सुरू जाला आनी चलता. रोमाच्या सांत कोरोनाच्या कार्दियल साहेबान कार्दियल मार्सेलो सेमेरारो आनी आमकां कळयलां की तो प्रोसेस गेल्या वर्साक नोव्हेंबराचे 3 तारखेर उक्तो केला आनी तो प्रोसेस मानून घेतला. तो प्रोसेस मानून घेवप चड गरजेचें आसलें. ह्या फुडें जायतीच ताचेर सोदपूस चलतली. आमचे पिलारचे संस्थेन आपलो नेमलेलो पोस्टुलादोर पाद्र आंतोनियो महाराजो रिडेम्पटरिस्ट संस्थेचो वांगडी हो प्रोसेस आमच्या नांवान रोमाक चलयता आनी तो आमकां कितेंय आसल्यार आमकां कोडीत करता. ह्या वेळार तो इतलेंच आमकां कुशलकायेन सांगता की ह्या परिस्थितींत हो प्रोसेस चलता आसतना तो बेगीनच फुडें वचूंक आमच्या कोतकोतीत मागण्याची गरज. तर मोगाळ बाबा भयणीदो आनी पाद्र आग्नेलाच्या भोगतांदो कोतकोत्यान मागुया. जावं पिलार येवन आनी मिसांत वांटो घेवन वो तुमच्याच घोरांनी घोराव्यांनी मागणें करचें म्हूण तुमचे थंय मागता. हे परी हो प्रोसेस बेगीनच फुडें वचोंक आनी पाद्र आग्नेलाक बेगीनच आल्ताराचो मान मेळोवंक आमी सगळीं मागुया. थोडींच दिनवासनेची उतरां. बुमारेस्त आलेक्स डायस बिस्प एमेरिटस पोर्तुगेर 2 प्रांतांचो पाद्रिनो माद्रिनो मोगाळ बामा भयणीदो आनी तेच परी पाद्र आग्नेलाच्या भोगतांदो. आतांच पाद्र एंटनी जोझफान आमच्या पिलार कॉम्प्लेक्साच्या वडिलान सगळ्यांक तुमकां कार्ड जांतावन दिनवासल्यांत. हांवूय तुमकां दिनवासतां आनी पाद्र आग्नेलाच्या ह्या दोबाजीक दिसाचो आशिर्वाद तुमचेर सगळ्यांचेर पडून दी म्हूण मागतां. केरीत पिलार संस्थेच्या नांवान आयज बिस्म साहेब आलेक्साक कार्ड जांतावन दिनवासूंक फावो. जशें पयलीं सांगलां आमकां गुड्या खबर मेळ्ळी आसतली की बिस्म साहेब ऑल्विन बारेटो सिंधुदुर्ग ह्या 2 प्रांताचो बिस्प आयच्या मिसाचें येजमानीपण चलोवचें आसलें. पूण ते बेंगलोर बिस्पांचे परिशदेंत वांटो घेतना भलायकी गंभीर तरेन बरी ना जावन तांकां थंय सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटलांत ताची इमर्जन्सी भरती करची पडली. आमकां खबर दिल्या उपरांत ते गंभीर परिस्थितींत आसात म्हणून आनी तांच्यान आयच्या दिसा 19 येवंक जावचें ना म्हूण आमी आमच्या बिस्प आलेक्साक थंय मागलें आनी ताणें आमचे मागणें रोखडेंच मानून घेतलें. जरी जाणटे पिरायेर तो पावला आनी ताची भलायकी तितली ओकोंड नासतना ताणें आमचें मागणें उदार मोनान आनी काळजान मानून घेतलें. तांकां आमी काळजांतावन दिनवासतावन. थँक्यू बिशप. पाद्र आग्नेलान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो आनी बरो भलायकेन तांकां दवरचें म्हूण आमचें मागणें. तेच परी बिस्प ऑल्विना पासतूय आमी मागुया जेजून तांकां पेकोवणी फाव करूंक. म्हजें आयज केरीत दिनवास आमच्या पाद्र एंटनी जोझफ फेर्नांदीस पिलार कॉम्प्लेक्साचो वडील. ह्या 10 दिसांची तयारी
भितरली आनी भायली आनी सवार तरेचो बंदोबस्त करूंक जायतोच तोकूस घेवन तो वावुरलो. पिलार संस्थेचो सर्व बुध दिनार म्हूण गेल्या ऑगस्टांत तो संस्थेच्या सर्व परिशदेंत निवडून आयलो आनी उपरांत पिलार कॉम्प्लेक्साचो वडील म्हूण ताची नेमणूक जाली. आपल्या हातांनी जबाबदारी घेतांच ह्या वसनादीक काम ताच्या भुजांचेर संस्थेन घातलें. कोशमोरान व्हडे उमेदीन ताणें आपल्या सांगात्यांक ताचे बुध दिनार फादर लॉरेन्स फेर्नांडीस, पीटर मेलो फेर्नांडीस, जोझफ बाप्टिस्टा आनी तेच परी दुसऱ्यांच्याय आदारान जशे फादर एल्विस फेर्नांडीस, रँडल बारेटो, बेन्सन वेलियाबातील, आयवो फेर्नांडीस, एलिथेर अंतांव रासल फेर्नांडीस, अरुल सेल्वम आनी जोझफ फेर्नांडीस तांकां सगल्यांक काळजांतावन हांव दिनवासतां. खरेंच व्हड्यो खोशेन आनी व्हडविकायेन हांव वाखाणटां आनी तांची तोखणाय करतां. खेरीत भाशेन कॉर्डिनेटींग कमिटीची आनी तेच परी सवार पाद्रींची ह्या 10 दिसांच्या प्रोग्रामांची तयारी आनी शिस्त व्हडे उर्बेन आनी जोटणायेन तांणी सांबाळली. तांकां आब्रू आनी उत्तेजन दिवंक फावो. एकचारान आनी सहभागी परिमाणान ताणें हें सगळें काम फुडें व्हेलें. जायत्या लोकांनी आमकां शाबासकी दिली आनी आमच्या मांडवळीची आनी शिस्तीची कार्य ताणें खेरीत भाशेन वाखाणलें. तुमकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी आमचे मोठांत सकाळ ते सांजे पुऱ्या राती पुऱ्यान जायते वॉलंटियर्स तरणाटे जायते सगळे तरणाटे तांणी जायतोच आमकां हिंगा आदार दिला. तांकां संस्थेच्या नांवान हांव तांकां दिनवासतां. तुमचे तांय विनंती करता सदांच तुमच्या घोराबे आनी पाद आग्नेलाच्या सांत कोरोना पासत तुमी मागचें. सगल्यांक तुमकां आयच्या पाद आग्नेलाच्या दोबाची दिसाची परबीं आनी आशिर्वाद हांव दितां. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोवपाक आतां 11:30 मिसा आसतलें. तर मागता जी कोणें मिसाक आयल्यान थंयसरूच फाटल्यान रावंक. आमी हांगासरलीं भायर सरल्या उपरांत तुमी भितर सरचे. देव बरें करूं.
Pauno soglia